खरें म्हणजे हो इनिशिएटीव जो आसा हांव सदांच रावतालो की हाऊ कॅन वी गो टू द पुलीस एंड आस्क देम कितें जाय तुमकां, आमी कशी मदत करची. एखाद्या वेळेस पुलीस समजतली की हेचो अर्थ कितें, आमकां हो विकत घेवपाक आयला काय कित्याक आयला, सदांच आमकां भंय दिसतालो. हावेवर ही पुलिसेची सेवा थोड्या वर्सां पयलीं 10 ते 15 वर्सां पयलीं आमी कितें ग्राउंड केल्लो म्हाका खबर ना. तेन्ना दाजी सरकारान जबरदस्त कार्य करता आनी ही इनिशिएटेड आनी आमी केल्लें. म्हाका याद जाय कोण PI आनी कोण DSP आशिल्लो. तेच्या नंतर आज आमकां हो हें आयला ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज ऑफ आय विल से बिकॉज ऑफ शेखर खडपकर. शेखर खडपकरान कितें सांगलें आमच्या बद्दल खबर ना, पण शेखर म्हणपाक लागलो कपिल साहेब तुमकां मेळूंक सोदता. आनी कितें जालां जाल्याच्यान ना म्हणपाक लागलो तुमी उलोवंक सोदता. दोगूय आयले आनी म्हाका सांगल्या बरोबर रेडी अवेलेबल जालो. कित्याक पुलीस केन्ना आमच्या कडेन पुलिसान अशें कांय मागूंक ना आनी आमी अशें ऑफर करूंक ना एक्सेप्ट सत्यनारायण पुजा किंवा गणपती सार्वजनीक हे अशें सगळें आमी आसता न्ही कॉन्ट्रिब्युशन सगळ्या कडेन आसता. दॅट्स वॉट वी आर डन. दुसरें म्हज्या बायलेन हो ट्रस्ट केल्लो इन द नेम ऑफ मी एंड हर की सदांच हो सेवेक वापरना, बाकी बिजनसाक वापरनाका म्हणून. सो दीस इज नॉट अ बिजनस इनिशिएटीव एट ऑल. दीस इज ओनली अ सोशल एंड द हेल्प फॉर द नीडी पीपल and the society of entire Goa. हर सैनाची गरज खूप पडटा. आता शेखर सांगतालो की केन्ना केन्ना ह्या पोलीस स्टेशनाक मडगांवची सुद्धा हर्सबँड घेवची पडटा म्हणून. म्युन्सिपाल्टी कडेन हर्सबँड आहा पण ती खूप बिजी आसता. हे बेवारसी लाश लावारीस लाशाक बीन पुलिसाचेर खूप प्रेशर आसतालो. तुमची जी हर्सबँड आसली ती कंडिशन वॉज नॉट गुड कंडिशन. साहेबान सांगला की तिकाय आमी रिटायर जावंक दिवचे ना, परत तिकाय चालू करतले. तुमचे 2 हर्सबँड जातले, एक सडा वास्को वेर्ना आनी खंयच्या 3-4 पुलीस स्टेशनाक ह्या हर्सबँडीचो वापर जातलो. तसोच तुमकां आनी विनंती आहा की केन्नाय पब्लिकांकूय जाय पडली इन केस म्युन्सिपाल्टीची हर्सबँड बिजी आहा समज जाल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या लोकांकूय पब्लिकांकूय हेजो वापर जावनी तुमचे जेन्ना फ्री आसता तेन्ना. जाल्यार नाना बाबाचें कार्य मोठें आहा. जशें हांवें सांगलां धर्मसुदारक, लोकसेवक, आमचे हिंदू समाजाचे लक्ष्मीचें देवस्थान तुमी पळयलां खाऱ्या वाड्यार. कित्येक वर्सां पासून सगळे हिंदू समाजाचे जे आमी नागरीक आहा तेंचे स्वप्न जावन आसलें की आमचें देवूळ जावचें. वास्को दामबाबाचें देवूळ आहा. तशीच आमकां एक आमी नशिबान देव आनी देवी आसा म्हटल्यार ती उदरगत जावपाकूच जाय, अख्ख्या शहराचो विकास जावपाक जाय. जाल्यार हांगा देवीचें देवूळ नाना बाबाच्या प्रयत्नान ते उबें जालां आनी थोड्या वेळान 1 वर्सा भितून ते कंप्लीट जातले. ऑलमोस्ट जाला. आमचे नाना बाब ज्यांनी आमकां हॉर्सबँड हांगा ही उबी केली आनी स्पेशली हे जे आमचे हॉर्सबँडाचें इनॉग्रेशन करपाक आयले त्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे शेखर बाब जाणें आमकां नाना बाबा म्हऱ्या पर्यंत पावयले तेयी आज हांगा स्वता जावन हजर रावले, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वास्कोचे SDPO सर सलीम सर तांचो सपोर्ट आमकां सदांच आसता आनी कितेंय काम करता जाल्यार चल फुडें म्हणून तो आमकां सदांच आदार दिता. आनी हेय जी हॉर्सबँड जी उबी रावल्या तातूंत 50% चड वांटो आमच्या DYSP सराचो आसा. त्या खातीर हांव तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ट्रॅफिक PI म्हणजे मित्र शैलेश नार्वेकर तांचोय आमकां सदांच सहभाग आसता आनी आमी दोगी जाण बरोबर जॉयन जाल्ले कारणान सदांच आमच्यो डिफिकल्टीज आसात हें आसात त्यो आमी एकमेकां वरवीं मानतात आनी तेय आज आमच्या हांगा प्रेजेंट रावले, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजो स्पेशली थँक्स आमचो स्टाफ जो ही हॉर्सबँड पळय जेन्नाच्यान ताचो प्रोसिजर स्टार्ट जाल्लो ही हांगा उबी राव पर्यंत त्या हॉर्सबँडी फाटल्यान सदांच फाटल्यान उबो रावलो. ताणें 2-3 आमची हॉर्सबँड विकती घेतली, आमच्या कंपनींतल्यान हाडली मारुतींतल्यान, मागीर आमी ती फुडें बांदपाक दिली. थंय 4-5 फावटी मारली ताणें, कशी बांदतात कितें करतात तें पळोवपाक तेजी बारीकसाणेन सगळी पळावणी केली आनी आज ही हॉर्सबँड ही उबी रावल्या. तातूंत एक मेन वांटो म्हळ्यार आमचो बाळू, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाय बिझनेसमॅन फ्रॉम वास्को जो नारायण बाब जेणे आमकां एक बरो काम केला आनी
हो काम जावपाक आमचे शेखर खडपकराचो खूप हात आसा. पी.आय. कपिल आणि शेखर खडपकर दोगी जाण नारायण बाबा कडेन गेले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें. आनी दोगी जाण गेले आनी थंयच्यान तेजे कडेन उलयले सरा कडेन आमचे नारायण बाबा कडेन. आनी नारायण बाबा रेडिली एग्री जाले विथ वन वर्ड. आनी हितून नॉट टू मेन्शन आमचो मेन हात आमचो आनीक आसा आमचो बाळू. हो बिहायंड द सीन हेणें सगळें काम केलां आनी तेणें खूब आमकां हेल्प करून हे इनिशिएटीव ताजे थ्रू जावन फूल आज आमचो गाडी आमच्या फुडल्यान उबी आसा. आतां सांगपाक तुमकां मेन कितें की वास्कोन सब डिविजनान आमकां 5 पुलीस स्टेशन आसा. 5 पुलीस स्टेशन खूब हांगासर आमकां अशे अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट एक्सिडेंट जाता, मागीर अननॅचरल डेथ जाता, घरान कोण सुसायड जाता, कोण जाणटे हितून एक्सपायर जाता आनी अशें करून पुलीस रिपोर्ट येता. अशें करून आमकां प्रॉब्लेम्स येतले. फर्स्ट ऑफ ऑल तेजी फॅमिली मेंबर्स पयलीं दुख्खान आसता आनी तितून आमी तांकां गाडी हाड, गाडी अरेंज कर. आमचे कडेन गाडी ना. बरें आमचे म्युनिसिपालिटीची गाडी ती खंय कॉलाक खूब वता की व्हडली एरिया आमची वास्को ती खंय कॉलाक गेला जाल्यार ती बॉडी घरान उरता और रस्त्यार उरता. रस्त्यार उरले जाल्यार लोकी मागीर एज्युकेट जाता आनी बरें जायना. सो हेजे खातीर जातालें की पुलिसाक खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागले. सो आमी इनिशिएटीव घेतले टू बिजनेसमॅन तेंच्यांनी आमकां आमचो रेडिली एग्री जालो आनी तितून आमकां तेंच्यांनी हे दिलें. When I came to know about this husband from Kapil that Nana Bhai wants to sponsor one husband because they were facing difficulty earlier also, and I was overwhelmed because first of all I am hailing from Vasco. हांव ल्हानाचो व्हड वास्को जाला आनी नाना भाईक हांवें ल्हान आसतनाच्यान आज पसून पळयलां. ही हॅज बीन ऑलवेज देर फॉर द पीपल ऑफ वास्को. केन्नाय खंयची गोश्ट कोणी खंय गेलो तांचे कडेन पण तांच्यांनी केन्नाच ना म्हणूं ना. आनी आज तांच्यांनी हे थ्रू द ट्रस्ट ही हर्सवॅन दिवन एक्चुली पुलिसांकूच न्ही पूण फूल मार्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक हो एक हेल्प केल्लो आसा. ताका लागून हांव तांकां देव बरें करूं. विथ दीस फ्यू वर्ड्स I again thank Nana Bhai for sponsoring this husband.